काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांगासर आयिल्ले आसा. सर, सध्याची ही स्थिती पळयत जाल्यार वेगवेगळी आंदोलनां सध्या येवपाक लागिल्ली आसा अशें आमकां कळिल्लें आसा. सध्या ह्या आंदोलनाचो परिणाम कितें जावपाचो आसा? गोवा बंद जावपाक शकता जर आक्रमक जाले जाल्यार? आज आम्ही पुराय गोंयची जर वास्तुस्थिती पळयली जाल्यार काल सकाळी हांगा आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट जालो. ताच्या उपरांत सांजचो काल मिराबाग थंय लोकांनी मशाल रॅली केली. थंय काल हांव गेल्लो तांचे बरोबर. आज सकाळी हे पळय एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडेन शेळवणचे आनी होडर गांवाचे लोक थंय प्रोटेस्ट घेवन आयिल्लो की थंय एक कोळशाची जेटी येता. आनी आज जे आदले चीफ जस्टीस फर्दीन रिबेलो आणि जो एक मुवमेंट चालू केलो, तांणी एक 10 पॉयंट रोस्टर जो घातलो की जातून ज्या प्रमाणे हे सरकार गोंयचे जागे जमनी कन्वर्ट करून पळय विकता ते आडोवपाक लागून तांणी जो पुराय गोंयभर जो मुवमेंट केलो, म्हाका दिसता तातूंतल्यान एक गोंयकारांक स्फूर्ती मेळ्ळी आनी म्हाका दिसता हे क्रेडीट तांकां वचपाक जाय. आनी ऑफकोर्स की आमचो जो डिमांड आसा, आज आमी गोंयकार म्हणून आज आमी लोकांक हांगा तेंको दिवपाक आयिल्ले आसा की आज गोंयची जनता ही पिडीत जाल्ली आहा की ह्या सरकाराचे वेगळे वेगळे कायदे, वेगळे वेगळे अमेंडमेंटां, सो खंय तरी गोंय नश्ट करपाचें म्हाका दिसता बंद जावपाची आज गरज आहा. आज सकाळच्या प्रोटेस्टाक तर हांवें पळयलें की थंय पंचायत ती बीजेपीची, झेडपी बीजेपीचो, आमदार बीजेपीचो, म्हळ्यार बीजेपीचे रुलिंगान आसून आज सरकार तांचे आयकना. सामान्य लोकांचे कितें आयकतले? ही आज वस्तुस्थिती आहा, ही आज परिस्थिती आहा. आज प्रत्येक वाठारांत तुमी पळयात गोंयान आज आंदोलनां चालू आहा. सकाळी कुर्तोरेच्या गांवांत आंदोलन चालू आशिल्लें. सो आज प्रत्येक भागान प्रत्येक गोंयकार आज विटला आनी सगळी कडेन आंदोलनां ही चालू आहा. म्हाका दिसता ह्या सरकारान गेल्ली 14 वर्सां गोंयकारांक म्हाका दिसता टेकन फॉर ग्रांटेड घेतले आनी हाजो परिणाम म्हाका दिसता आज प्रत्येक वाठारांत हो दिसून येता. आमी आज हांगा सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या जनतेक तेंको दिवपाक आयिल्लो आसा. काँग्रेस पार्टीचे जेन्ना सरकार आशिल्लें, वी वर बोल्ड इनफ की आमी थंय तकली बागोवन लोकांनी सांगलें रिजनल प्लॅन नाका, आमी स्क्रॅप केलो. लोकांनी सांगलें SEZ नाका, आमी SEZ रद्द केलो. सो आज हांव सगळे गोंयकारा कडेन तकली बागोवन म्हाका दिसता जें लोकांक जाय ताजेर आमी काँग्रेस पार्टी रावतली. 39A विरोधात जी झळ पेटली पाले शिरगांव हांगासर, सो आता हो जो मुद्दो आसा तो त्या शिरगांव लोकां पुरतो मर्यादीत न उरता आयज पुराय गोंयकारांक लागू जाता अशें म्हणटात. तशेंच इनफ इज इनफ ह्या वरवीं सुद्दां 17(2) आनी 39A रद्द करा म्हणून. सो हेच्या वयल्यान तुमकां आतां हो 39A जो आसा तो पुराय हितूनूय तुमी मागणी करतले की बाबा पुराय स्क्रॅप करा म्हणून? 39A सेक्शन हे जस्टीस फर्दीन रिबेलो तांची टीम हे ऑलरेडी तांणी चॅलेंज केल्लें आसा. मॅटर इज सबज्युडिस आनी म्हाका दिसता एज अ पॉलिटिशियन आमी तातूंत चड इंटरफियर जावप न्ही, कित्याक नामनेचे एक्टिविस्ट, नामनेचे वकील क्लाउड आल्वारीस, नॉर्मा आल्वारीस, आमचो स्वप्नेश शेल्लेकर, किशोर नायक गांवकर अशे हे सगळे लोक त्या पिटिशनान आसा आनी म्हाका खात्री आसा की थंय निकाल जो आसा वो पॉझिटिव्ह गोंयकाराच्या फावरान जातलो. आणि आता म्हणटा की आता आंदोलन सुरू जावपाचेच आसा. त्याच बरोबर टिचबी मंत्र्यान अशें म्हटलां की 70चे 40,000 लोक हांगासर येवन सक्षम आसा ते हे करपाक. सो कितें जावपाक शकता हांगासरची स्थिती? तशें समज जालें, लोक 70च्यानूय येयल्या किंवा तेजे कार्यकर्ता येयले जाल्यार कितें जावपाक शकता एकंदरीत परिस्थिती? म्हाका दिसता हे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार, मंत्री हांकां हांचो अहंकार माथ्यान इतलो गेला की ते कितेंय वक्तव्य करता. आज रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण टू सत्तरी आज सगळे गोंयकार हांगा आयल्या. हो प्रश्न आज फक्त एका आमदाराचो किंवा एका मंत्र्याचो ना. आज प्रत्येक काना कोपऱ्यांतल्यान गोंयच्यान आज हांगा लोक आयिल्ले आसा आनी म्हाका दिसता की आज हो ज्वलंत मुद्दो, हो गोंय वाचोवपाचो मुद्दो आसा, ताका तेंको आमचो सदांच आसतलो. तर हे आशिल्ले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर. त्याच बरोबर हांगासरची परिस्थिती पळयत जाल्यार लोक आता जमाव जावपाक लागला. हाचे अपडेट आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV.